मिसाचे सुरवातेक गीत घेऊया A26 पेज नंबर 13 A26. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे स्वर्गस्पो तुमचे सवे असो. मोगाड बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा किरीत भाशेन सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. आज आमी किरीत भाशेन आमी आमच्या घरांत मेलोली सगळीं सोमेस्त आमची सोयरी दायरी आमची हेर ओळखीची जी कोण मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. आज आमी मेलेल्यांचो दीस समोरुमता. ह्या वर्सा आमची कांय बाबा भयणां कोविड-19 पिडेक लागून व हेर पिडेक लागून बाबा भयणीनो जावं ते म्हातारपणाक लागून जावं हेर पिडेक सांपडून जावं अकस्मात दुयेंत जावन जावं हेर एक्सिडेंटाक सांपोवन मरून गेल्यान वो अंतरल्यान आनी तांच्या मरणाचे मीस पासून जायते जाणांक आमकां करूंक मेळूंक ना. मरण आमकां एक व्हड दूख हाडटा आनी जेन्ना आमच्या मोगाचेर आनी सगल्याचेर आमी निमाणी नदर पासून घालूंक आमकां मेळना वो मरणाचे मीस समोरूंक जायना तेन्ना आमकां अदीक दूख भोगता. कोणाकूच गुन्यांव करूंक जायना पूण हें दूख कोण पयस करतलो. जेजू आमकां अशें म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या आमच्या सोम्याच्या उतरांचेर आमी विस्वास दवरुया आनी ह्या दिसांत आमी आतां भावार्थांत वांटो घेवया. आमी किरीत भाशेन सगळीं आमची ह्या गांवांत मरून गेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांचो उगडास करुया आनी किरीत भाशेन तांकां सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागतना जी कोण कोविड-19 हे पिडेक सांपडून मरून गेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांचोय आमी उगडास करुया. देवान तांकां सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचेर दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सुदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, दोन आमची मागणी आय. मेलेल्यांतलो शिवोन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तुवें नवें बोर दिताय. तशेंच आमच्या मेलेल्या बाबा भयणीक आनी आमकांय
तूं पुनर्जीवन करतलो म्हूण आमकां आशा तोच आसा तो बरो दिक्तीर कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजलो चलयता सासणाच्या सासणा जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवन दवरूंक दीत. लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासणाक उरतात तशीं तीं खोणपांत कांटूंक कोण म्हाका दीत. म्हजो होक राखपी सोडवणार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणो. हांव नव्यांत जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय, ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवांसो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणयात, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सोदां तूं उबो. सांगातीन दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देव दाणा तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, उर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. वाग्योत पावलून रोमकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत, म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यासोणा मुखार उबीं रावतल्यो. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिव्यांच्या सोगल्या म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमचे भितरल्यो जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार.
उद्गार. Sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy soy. Sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy soy. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy soy. Sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy soy. Survispo तुमची सवे आसू. Mateva pormoni Jesu Christa Jesu Bortoma. जेजून मुळे बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरली आनी सुपुल्यांक उक्ती केली म्हूण हांव तुका दिनवासा. ओय बापा, हेच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकोना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अडकोना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारान खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन सोमेस्त मेलोल्या बाबार्थांचो उगडास करता. भाग्यून पावलो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, मोरना खुंयगा तुजें ह्या संवसारान जोयत, कित्याक मोरना खुंयगा तुजें कूस, मोरना खुंयगा तुजें जोयत. तुजेर जोयत एकाच मनशान व्हेलें आनी तो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. गौतमी म्हणटा ती एकली गौतम बुद्धाची शीस आसली. आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो लग्न जाल्या उपरांत तिका एक भुरगो जल्मता आनी हो भुरगो जल्मल्या उपरांत किरीत भाशेन 1 वर्सा उपरांत कांय पिडीक सांपडून तो मरता. गौतमी हांगा थंय भोंवता, सगल्या दोतोरांक ती मेळटा, वैजांक मेळटा, दुसऱ्यांगेर वेता, घराघरांनी भोंवता, दाराचेर मारता आनी म्हणटा म्हज्या भुरग्याक बरो करात, म्हजो भुरगो मेला ताका जिवंत करात. आपलो भुरगो मेला म्हूण हें सोत मानून घेवंक तिका अवघड जाता आनी सगले कडेन ती भोंवता. अशेंच भोंवता आसतना तिका बुद्धा एका जाग्यार बसलेलो आसा म्हूण तिका कोण सांगता. धावी बुद्धाशी ती वेता आनी म्हणटा, पळय म्हजो भुरगो मेला, ताका तूं जिवंत कर, तूं एक गुरू, तूं सगल्याहून जाणार, तुका देवाची पदवी आसा, म्हज्या भुरग्याक बरो कर. आनी गौतमीक पळोवन बुद्धा अशें म्हणटा, वस्तुरे खंयच्याय एका नगरांत तूं वच, खंयच्याय घरांत भितर सर, सगल्या घरांनी तूं वच आनी खंयच्याय एका घराब्यान कोण मरो नासतना तांगेर आसा जाल्यार एक चिमटेभर सांसवां घेवन म्हजेशी परतून तूं ये. गौतमी खुशाल जाता आनी बाबा भयणीनो शारांनी भोंवूंक वेता. सगल्याचेर ती दारार मारता. सगल्यांक भितर सरल्यार कोणा ना कोण तांच्या घरांत मेला अशें तिका मेळटा. शेकी निराशी जावन ती बुद्धाशी येता आनी म्हणटा, वय सायबा, मरण कोणाकूच चुकोना, हें म्हाका आयज समजून आयलें. आनी त्या दिसांतान बाबा भयणीनो आपलें सगळें जिवीत ती बुद्धाच्या पांयां तोडाशी धरून आपूण आपलें जिवीत ताका भेटयता आनी ताची शीस जाता. मुखार बाबा भयणीनो, आमी जावं जिवी जावं मेलेली, आमकां कोणाकूच ह्या संवसारांत जियेता आसतना मरण चुकोना. हें आमचें सोत, कित्याक
आमी जायते पावटी ह्या संवसारांत जियेतना ह्या संवसारांत बरे तरेन जिवंक आमकां तोच देव आपयता. मरण कोणाकूच चुकोना बाबा भयणी. थोडी आमची जाणटी पिराय येवन मरतात, थोडी आमची बाबा भयणां पिडेक लागून मरतात, थोडी आमची बाबा भयणां तरणे पिरायेंत अकस्मात एक्सिडेंट जावन मरतात, थोडी आमची बाबा भयणां कांय कारणांक नासतना ती मरून वेतात. अशें आमच्या जिवितांत जायते पावटी मरण आमकां कोणाकूच चुकोना. पूण तोच सोमी आज आमकां कांय बरे आपल्या उतरांनी म्हणटा, बापा स्वर्गार आनी पितुमेच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्यो आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना देवा मुखार ल्हान भुरगीं कशीं जाता तेन्ना बाबा भयणीनो, देव आमचे सगळें व्हड व्हड विस्मितां करता, देव आमचे सगळें व्हड व्हड वस्तू करता. आमी देवा मुखार ल्हान भुरग्या भाशेन जावं आमी व्हड जाणार, जावं आमी व्हड शाणी, पूण देवा मुखार आमचें शाणेपण चलना. कित्याक देवाची मांडण्यो आनी देवाची येवजण्यो देवूच जाणा. आमच्या जिवितांत केन्ना बरेंपण येतलें, आमच्या जिवितांत कसलें वायट येतलें, हें सगलें देवान आमी मांडून हाडलां अशें म्हणटा. पूण जायते फावटी आमचेच वरवीं आमी ह्यो वायट वस्तू आमचेर बाबा भयणीनो हाडटा. पूण जायते फावटी बरें जें कितें आसा तें करूंक आमी फाटीं सरता. आयच्या पयल्या वाचतान जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. जॉब आपल्या जिवितांत सगलें देव ताचे कडलें काडून व्हरता. कित्याक ताका किरीत भाशेन ताचे 3 जाण इश्ट येवन खेणटात आनी म्हणटात, आरे सगलें तुका काय बरें आसलें, बायल आसली, भुरगीं आसलीं, तुका जनावरां आसलीं, सगली गिरेस्तकाय तुजें सगळें आसली, सगळी तुका देवान काडून व्हेली, कितें तुजें जिवीत, निराशी तुजें जिवीत. आनी बाबा भयणीनो, जॉब देवाक केली ना, पूण देवाचेर विस्वासान तो पातयेवन रावता. देवान दिलें, देवान तें व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं, ही ताची उतरां. बाबा भयणीनो, देवाचेर जॉब पातयेता आनी आपलें जिवीत तो सारता. जेजू आमकां किरीत भाशेन आज उगडास करता. आमी त्याच सरवंडाराचेर पातयो. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. ह्या संवसारांत बाबा भयणीनो, मरणाचेर एकल्याच आमच्या सोम्यान जैत व्हेलें आनी तें जैत व्हरूंक आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजू आमकां किरीत भाशेन उलो मारता. आयचे दुसरें वाचप भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलेली आमी सगलीं सोम्याची. म्हणटकूच भावार्थान आमचें जिवीत सोम्याचेर पातयेवन आमी जिवया. कित्याक आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्याचेर आमी जियेता आनी मेलीं जाल्यार आमी ताचेर भावार्थ दवरता. तेन्ना सोमी पुनर्जिवन परतो जातलो तेन्ना आमकांय तो पुनर्जिवन करतलो. आनी जीं कोण जिवी आसात तांकां तो आपल्या ह्या वैभवांत वांटो दितलो. म्हणटच आमकां अदीक आनी अदीक बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेतल्या मनशांक अदीक आनी अदीक जबाबदारी आसा आमचें जिवीत बरे तरेन मांडून हाडून. जेजू काय बरी उतरां आमकां सांगता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना तुमी तुमच्या जाणवायेचेर पातयो नाकात, पूण देवाचेर पातयेवन जियात. ल्हान भुरग्यां भाशेन तुमी जायात. कित्याक एक ल्हान भुरगें सगळेंच आपलें जिवीत आपल्या आवय बापायचेर पातयेता. ते भाशेन आमी देवाचेर पातयेवन जियोया. बाबा भयणीनो, 3 वस्तू आज आमी करुया. पयले सुवातेर आमी भावार्थान जियोंक वावरुया. आमी भावार्थान जियोंक सदांकाल देव आमकां सगळे सोयेक दिता. जसो जोब आपल्या जिवितांत भावार्थान जियेलो ते भाशेन आमी बाबा भयणीनो, जावं आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना, आमचेर आडखडी येतात तेन्ना आमी भावार्थ देवाचेर दवरुया. मरण आमकां येतलें, एका ना एका दिसाक सगलीं आमी मरतले, पूण देवाचेर आमी भावार्थ दवरता तेन्ना देव आमकां ह्या संवसारांत अदीक बरे भाशेन आनी खोलायेन जिवंक आमकां आदार दिता. दुसरे सुवातेर एकामेकाक जावं आमच्या पेल्याक आमी उर्बा दिवया. जायतीं आमची बाबा भयणां तांची घरचीं मरून गेल्यात. जायतीं आमच्या बाबा भयणांची कोविड-19 जावन बाबा भयणां अंतरल्यांत. थोड्यांक आमच्या बाबा भयणांक आपल्या घरच्यांक सुद्दां पळोवंक मेळूंक ना. थोड्यांक आमकां तांचे मीस सुद्दां करूंक समोरूंक मेळूंक ना. असले परिस्थितीन जायते आमी दुखेस्त जाल्या. असल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी बुजवण दिवया. बुजवणेची उतरां दिवन तांकां आमी तेंको दिवया आनी तांचो भावार्थ आमी वाडोवया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना जेजू आमचो मास, ताचे वरवीं सगळे आमी पुनर्जिवन जातले म्हूण भावार्थ धरून आमचें जिवीत बाबा भयणीनो बऱ्या मार्गार आमी मांडून हाडुया. जेन्ना आमचें जिवीत आमी बरे तरेन मांडून हाडटा तेन्ना आमी सगळीं जिवी ह्या संवसारांत आसलेलीं अदीक
त्या जेजूचे शिकवणेन आमी जियेता तेन्ना आमकां बाबा भयणीनो जेजूच्या पुनर्शिवंतपणांत वांटो मेळटलो. आमी किरीत भाशेन सर्गीच्या राज्यांत पावतल्या. जी कोण मरून गेल्यात तांचेर किरीत भाशेन देवान आपली नदर घालून जेजूचेर बाबाट दवरला म्हूण तांकांय बाबा भयणीनो सर्गीचें सूख फावो करूंक आयच्या दिसा तांचे खातीर मागुया. आनी आमचें जिवीत देवाच्या बाबाटाचेर पातयेवन एकामेकाक बुजवण दिवन आनी पुनर्शिवोवन जाल्ल्या जेजू भाशेन आमी पुनर्शिवोवन जाते म्हणून विस्वासान सारुया. हेंच आमचें सगळें जावं आज किरीत भाशेन मागुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची थोडी खालती मागणी त्याच सुरपुदविदात देवा बापा मुखार आतां दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका कोत्तात तेन्ना आपलो बावार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मानिया मेल्याची कागूद कर. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक सुवात दिना जावंक पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मानिया मेल्याची कागूद कर. आपल्या अपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमची भावा भयणां रुदोन कोतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यात तरी ती त्या मरणाच्या सोता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मानिया मेल्याची कागूद कर. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी हुर्बेन वावरूंक पिडेस्तांक आपली हुर्बा दिल्या पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मानिया मेल्याची कागूद कर. भोव सर्गींच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. संवसारांत खरेंच बाबार्थान आमी जीव आनी मेलेल्यांक सासणीक विसव दी म्हूण ह्या मागण्यांत आमी प्रार्थून दवरलां. ते आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. So
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. आपल्या मनाक आणि वयली आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भू कोणवाड्या बापा आमचे पासो जेसू कुर्सार मेलो आनी पुनू शिवोवन जालो. ह्या आपले उगुणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेलेल्या बाबा भयणीक ताच्या वैभवांत दयेन घे म्हूण मागताव. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांची संगाती आमचे ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें मोशा उगडासा कुराक. बाबार्ताचो गूट पोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळान रगत शिवतल्या आमा सोमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराकी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगतचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरफी त्याची सुसंगता त्याची सुथाय ओवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंधुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबार्थान बरवंशान जेजूचे सोत मानून आमी जिवंक आमकां जेजू मागणें करूंक शिकयता. कोतकोत्यान जेजू शिकयलेले मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परासूर वायटांतल्या आमकां निवाद दये करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मळमां तुजे सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजी खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिल्ली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत दिनार ओस जेजू ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीचे जेवणाक आपयल्यांतली सगली आमी सुभागी. सगळ्या पितृचे म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक उपनेवा खातीर मागणे मोगाळाचे सू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तूंवर सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक देव आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवं शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटा आनी आंखीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केरीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Bahoya, Mocha.
पुनर्जीवनपण आनी जिवीत आवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना म्हणटा सोबी रातुया सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोरुमला ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूं तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात बाबार्थान जेजूचे सोत मानून जियो क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाबा भयणीनो आज ते 9 तारीख पर्यंत आमकां इंदुलजन्स आसा आमी शिमतोरीन भेट करचें एक आमचे बापा एक सोत मानता वो पाप साहेबाच्या इंतेसां खातीर आमी मागणी करची आनी आमच्या मेलेल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागचें उदीक करून परकोडी आमी किरीत भाशेन पुर्गोतोरीच्या आत्म्या खातीर मागचें जांकां कोण ना मागणें करूंक तांचे खातीर आमी मागणें भेटोवचें म्हूण तुमचे लागीं मागता. आतां मिस जाल्या उपरांत आमी किरीत भाशेन शिमतोरीन आशिर्वाद केला ते तुमकां आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करतले आनी दुसरें मिस जातलें 8 वरांचेर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी रिचा भाव भयणीनो आमी ही समोरमणी करता आसतना किरीत भाशेन हो भक्तांचो एकतार जेन्ना आमी मनयता आमी वाटसूर पवित्र सभा आमचे कोश्टवतले पवित्र सभे पासत आमचे मागणे भेटयता म्हणजे जे कोण पुर्गोतोरींत आसात तांचे पासत आमी मागता तांकां सगळ्या वायटांतली निवार आनी तांकां सर्गीचें सूख फावो कर. आनी आमचे बरोबर आमची जैतिवंत पवित्र सभा म्हणजे जे 7 भक्त आसात जांचो आमी कालच्या दिसाक उगडास केला तांचे बरोबर आमी ह्या आमच्या मेल्ल्या पासत मागता. आनी ह्याच कारणा पासत आयज हे सिमितेरीन आमी जमा जाता. जरूय आयच्या दिसाक हे सिमितेरीन मीस जायना जे वर्साच्या वर्साक जातालें तर आमच्या लागशिल्ल्याचे फंड आमी एकदम बरे भाशेन आयज नेटयले तांचे कित्याक आमी एकवटून आसा तर ह्या सगळ्या फंडांचेर आनीक एक फावटी हो आशिर्वाद देवाचो मागुया. ह्या निकेप जाग्यार हे सिमितेरीन जितले जाणांक कुल्लले आसात तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी मागून आमचें मागणें उबारुया. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवी सदां काल बागी. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवी सदां काल बागी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विसव घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुज्या चाकरांक आनी तुजे चाकोन्नीक शांत विसव मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तांकां पुनर्जीवन करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश बगूंक तांकां पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमीन. आमची मागणी सगल्या मेल्ल्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जावं दी तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले. आमच्या सगल्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासनांक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय. आमच्या सगल्या सपून गेल्ल्या भावा भयणांक तुज्या राजान घे. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. आमच्या सपून गेल्ल्या भावा भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तांचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जम्यान तांकां एकठांय. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसली. तांकां आतां तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची घरचीं जीं हांगासर पुरलेलीं आसात तांचे पासत आमचे मागणे देवाक उबारुया. आनी ह्या सोपून गेल्ल्याच्या सगल्या घरच्यांक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. आमचो देव मोगाळ देव ह्या पासत तो आमचो मोग करता आनी सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक आपल्या राज्यांत आनी आपल्या गोपान घेता. देखून आमी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दर एक बेट आमी ह्या दिसांनी सिमितेरीन करता आमकां इंडुलजन्स फावो जाता आनी त्या फंडाशी वचून आमी एक आमचे बापा एक सोत मानता म्हणटा आनी तशेंच पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत मागता तेन्ना हें इंडुलजन्स आमकां फावो जाता. जाल्यार हें आमकां फावो जावंक आमी हो सोयेक घेवया. आनीक किरीत भाशेन हे फुडले 9 दीस जेन्ना आमी ह्या सिमितेरींत येवन भेट करतल्या आनी हे मागणे भेटयतल्या तेन्ना आमच्या मेल्ल्या पासत तशेंच आमचेय पासत हें बरेपण फावो जाता तें घेवया. बराबर आमी आमचो भावार तुचारुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो. आंकवार मरेतान जल्मलो. पोंच काल ताणें कोस सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेल्लो ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार जोडलो. सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांचे जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या मेल्ल्या चाकरांची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तांकां दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाडूंक तांकां मन आसलें आनी खऱ्या भावार्थान हांगा तांकां भावार्थ्यांताय एकवटायली. तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान तांकां स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सासनाचो विसव सर्वेस्परा तांकां लाबय. निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सोगली सदां काल जिवी सदां काल बागी. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सोगली
서당칼 지위 서당칼 바기 두서바오멜라 떠지워자사 두지보이메냐 기지미자사 예수 자왕라 바파자 거판 예수 자왕라 바파자 거판 예수 제리사 교가리소니 서당가시니 서당가바기 예수 제리사 교가리소니 서당가시니 서당가바기 사랑메라 고루나데바 Девятьсот юкран, Девача моря, Бапача гопан, Девача моря, Бапача гопан. सगळीं आमी एक दीस मरतले हांव हेंच मनान दवरून आमी देवाक वाखाणुया, देवाक दिनवासुया आनी आमच्या सगळ्या मेल्ल्या पासत आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागता तेन्ना आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस तेच बरोबर आमचे गोऱ्याब्याचे मागणी आयज आमी देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.
सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सोरया दुनिया देवाक वगळुया हाडून आमचो ताका जोया दारोलांतूं ओडप दोनिया जिवितांतूं जगूं दोनिया आमकां भुरग्यांक वार्ता पळय तुज्या राज्याक व्हरून पावय दारोलांतूं ओडप दोनिया जिवितांतूं जगूं दोनिया आमकां भुरग्यांक वार्ता पळय तुज्या राज्याक व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. आमच्या जण एकल्याचे सोपून गेल्ल्या भावा भयणांचो घरच्यांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनीक आमच्या घरच्यांच्या आत्म्या पासत आमी मिसाची भेट भेटोवया जी कोण सोपून गेल्यान आमच्या मदीं गेल्ल्या वर्साक आसलीं ह्या वर्साक नात तांचे पासत मागुया. भोव करून जायतीं जाणां कोवीड-19 हे पिडेन सोपून गेल्यात तांचे पासत घडये कोण मागतलो ना वो तांकां मीस पासून भेटोवंक घडये फावो जावंक ना असल्या पासत मागुया. वो ज्या गोराब्यांनी भोव करून ह्या गेल्ल्या 7 म्हयन्यांनी मरणां जाल्यान त्या गोराब्या पासतूय मागुया. आनी सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरून ह्या मेल्ल्या भावार्थ्यां बरोबर जो एकतार आमचो आसा हो एकतार सदांच घट व्हरूंक आनी आमी सगळीं सासणांक एक दीस देवाक रूप पळोवंक पावूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी घडये आमी मेल्ल्यांच्या नांवान बरें करचे सुवातेर वायट केलां. जायते फावटी घडये आमच्या पुर्वजांनी बरें केल्लें तें आमी फुडें व्हरूंक ना. असल्या आनी हेर आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपतविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तूं भावार्थ्यांची मोहिमा आनी बऱ्या मनशांचें जिवीत तुज्या पुताच्या मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. तुज्या मेल्ल्या सेवकांची काकलूत कर. आमच्या पुनर्जिवनपणाचो गूट ओळखून घेवन तुजेर तांणी भरवसो दवरलो तर आमकां सासणाचें सूख भोगूंक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान म्हणलें कोण म्हाका म्हजी उतरां
बरोवन दवरूंक दीत. लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासणाक उरतात तशीं तीं कोणपांत कांटोवंक कोण म्हाका दीत. म्हजो होक राखपी सोडवणार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो हें हांव जाणू. हांव नव्यान जिवोवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवांसो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणयात, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कुणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत मातयार तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देव जाणा तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. शासनाचें बिराड म्हाक गावलें. अर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो आनी तो ह्याच पासत मुणगे मेलेल्यांतलो आनी जिव्यांचो उमेद जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताची न्याय सभे मुखार उबीं रावतेल्यां. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्या सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिब्यो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितर जण एकल्यान आपल्याचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबे रावया. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाव बीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक शिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मेल्ल्या भावार्थ्यांचो दीस आयज. कालच्या दिसाक तावन जी समारंभणी आमी सुरू केल्या म्हणजे भक्तांचो एकतार वो गूट आमच्या भावार्थाचो समारंभ. कालच्या दिसा किरीत भाशेन जी जैतिवंत पवित्र सभा स्वर्गार आसा तांकां आमी 7 भक्त म्हणटा, तांचो आमी उगडास केला. भो करून जांकां कडेन मार्काद करूंक ना आख्या आमच्या लिटर्जिकल कॅलेंडराचेर. आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी दुसरी आमची भाव भयणां सोंपून गेल्यात, पूण घडये कांय कारणाक लागून आजून पासून सर्गीचें सूख तांकां फावो जावंक ना, म्हणजे जैत तांकां आजून मेळूंक ना, हांचो आमी उगडास करता. आनी आमी म्हणटा ती पुर्गतोर म्हणटात थंयसर आसात, थंयसर आपली तयारी करतात, थंयसर तांची आनीक शुद्धी जाता आनी मागीर ती स्वर्गार वयतली. तुमकां केन्ना मेल्ल्यांचो उगडास आयला वा केन्नाय ह्या मेल्ल्यांक तुमी तुमचे भाराबूर आसात म्हूण भोगल्यान जाल्यार उगडास करात. हे रातीक आतां जी रात सरून गेल्या, चांदोर हांगासर रेल्वे क्रॉसींग जें आसा, जंय सरकार लुवान कोणाक कळय नासतना आपलीं कामां मुखार व्हरता, तातूंत हे राती जी रात सोंपून गेल्या ही सगळीं मेल्लीं आल्मां थंयसर आसलेल्या भाशेन हो लोक जितलोय एकठांय जालो गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतलो, त्या लोकांन खेरीत भाशेन ह्या मेल्ल्यांचो उगडास केलो. रेल्वे ट्रॅकाचेर बसून रेल्वे येतली, वयल्यान चडटली, हेंय पुलिसांनी सांगलेलें, मागलेलें कुशीन सरात, पूण आपल्या मेल्ल्यांचो उगडास करून हो लोक राती थंयसर बसून रावलो. येता जाल्यार चडून दी ट्रेन, पूण आमचें गोंय सांबाळचे खातीर आमी त्या मेल्ल्या मदें पावता जाल्यार एकदम बरें आसा. पूण सद्याक आमी थंयसर बसल्या तेन्ना ही आमची मेल्लीं पुर्वजां जीं आसात, जाणीं ह्या संवसारांत आसतना आमचें गोंय सांबाळलां, राखलां आनी दवरलां. हें दायज जें आसा तें आयज आमकां मेळचें पासत तांणी ताचो दुरुपयोग करिनासतना तें वापरलां. तांचो उगडास करून हीं सगळीं भाव भयणां राती ह्या रेल्वे ट्रॅकाचेर थोडीं जाणां बसलीं, थोडीं जाण थंयसरूच न्हिदलीं, सकाळीं उठोन परतून घरा गेलीं. भाव भयणीनो, ह्या मेल्ल्यांचो आमी उगडास करता आसतना जायते पावटी वेगवेगळे तरेन करता. आमी मेल्ल्यांचो उगडास करता तेन्ना थोडे पावटी खुशाल जाता, कितेंय आमकां जरी तर बरें दवरलेलें आसा, आमकां दायज दवरलेलें आसा तें पळोवन आमी आमच्या वडिलांचो, आमच्या सोंपून गेल्ल्या ह्या भाव भयणांचो उगडास करून खुशाल जाता. थोडी पावटी आमी आमच्या मेल्ल्यांचो दुरुपयोगूय करता, तांच्या नांवान दुसऱ्यांक भिवयता.
तांच्या नांवान थोडी पावटी दुसऱ्यांचेर शिराप पासून घालता दुबाव विरीत जरी तर ती देवाक व्हडली आसत जाल्यार देवाक व्हडले शिराप येनात पूण देवाक व्हडलो आशिर्वाद येता जरी तर तांचो उगडास करून आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिता जाल्यार एकदम बरें पूण जरी तर तांच्या नांवान आमी कोणाक भिवयता आनी शिराप घालता जाल्यार तें वायट जाल्यार आनीक तिसरे वाटेन आमी मेल्ल्यांचो उगडास करता आमकां तांचो उगडासूच नाका जायती पावटी पूण तांणी जी दवरलेली तांची भाटां आसात भाट बेसां आसात तांची गिरेस्तकाय आसा ती लुटून खावपाक आमकां जायते पावटी बरें दिसता आनी म्हणटात अशें जी आमची कोण सोंपून गेल्लीं पुर्वजां आसा तांचें हे भाशेन कोण लुटून खाता तांकां पसचें ना अशें म्हणटात तर भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करता तेन्ना कसल्या मनान उगडास करता काय आमकां भाट बेसां आनी दुडू दवरल्यात देखून वो आमकां तांणी दवरलेलें आसा तें खावपाक जाय देखून वो आमकां आमचें बिजनस करूंक जाय देखून तांचें चोरूंक जाय देखून आनी आमकां तांचो उगडास पासून करूंक नाका देखून तांची नांवां पासून पुसून उडोवपाक ह्या खातीर काय आयच्या दिसाक आमी हें करता आसतना आमकां शुभ वर्तमानान उगडास केला तुमी तशींच तयार रावात कित्याक तयार रावात मरणाक तयार रावात कित्याक मरणान सगळें सोंपना पूण मरण एक दार आमकां नव्या जिवितान सासणाचें जिवीत ताका आमी म्हणटा तर ह्या जिवितान भितर सरूंक आमी सदांच जागृत रावूं चोर केन्ना येतलो तो आमी नकळो देखून जागृत रावात अशें जेजून म्हणलां आनीक ही जागृताय हो चोर येवन तुजें घर फोडून नागून वचना जावं आमच्या गोंयकार लोकांनी आमच्या गोंयकार भाव भयणांनी राती हें केलें जेन्ना तांचे लागीं मागलेलें चलात घरा आमी तें रद्द करता उतर दिलें पूण ह्या उतराचेर ही पर्जा रातीची एकठांय जाल्ली ताणें पातयेवंक ना बरोवन हाड ऑर्डर हाड जागृत रावली आख्खी पर्जा कित्याक आमकां घरा धाडटले आनी ह्या वाटेन काम सुरू करतले कित्याक ऑर्डर दिल्ली आसा 12 ते 5 पासून हें वावर करपाक डबल ट्रॅकिंग घालपाचो आमकां धाडटले आनी ह्या वाटेन चोरपणां करतले हें जाणा जावन ह्या चोरांक चोरी करूंक दिना जावं ही पर्जा सकाळीं 5 जाव पासून थंयसरूच रावली तर आमच्या मेल्ल्या बराबर जेन्ना आमी कितेंय बरें करता तेन्ना आमकां ताचें जैत मेळटलें कित्याक ती आमचे पासत मागता आनी ती आमचे पासत मागतात तेन्ना जें कितें बरें आसा तें आमकां मेळूंक जाय आनी जें कितें वायट आसा तें पयस जावंक जाय हाची देवा लागीं ती विनंती करीत आसा जाल्यार आयज आमी जेन्ना ही मिसाची भेट भेटयता आयज आमी आमच्या मेल्ल्यांक शिमतोरीन भेट दिता फकत एक आयच्या दिसाची भेट न्हय पूण कितें भाशेन ह्या दिसांनी हो म्हयनो आतां नोव्हेंबराचो मेल्ल्यां खातीर भेटयल्लो आनी ज्या मेल्ल्यांक आमची मागण्याची गरज आसा जी कोण स्वर्गार गेलीं तांकां आमच्या मागण्याची गरज ना पूण जी कोण पुर्गोत्तरींत आसात तांकां आमच्या मागण्याची भोव गरज कित्याक तांच्यान आपणा पासत मागणें करूंक जायना तर आमचें मागणें तांकां ओंपता आसतना आमच्यो बऱ्योय करण्यो ज्यो तांच्या नांवान आमी दुसऱ्यांक बरें करता तेच बरोबर आमची बरी करणी आमचे सृश्टी वाटेन गोंयच्या दायजा वाटेन तांच्या नांवान हें दायज आमी राखून सांबाळटा त्या पासत आमचो जीव पासून दिवंक आमी जायतीं जाणां तयार आसात जाल्यार ही समोरमणी आमकां आयजूच न्हय पूण ह्या येतल्या सगल्या दिसांनी हें फावो जावंक आनी आमी जागृताय सांबाळूंक आमकां हे भेटेंत आमी कृपा मागून घेवया सगळीं उबी रावया आनी आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक तिका कोत्तात तेन्ना आपलो बाबार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया
दोया बाबा तुझ्या मुर्ग्याची मागणी आहे, मेलेल्याची काकूत कर. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक स्वाद दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बाबा तुझ्या मुर्ग्याची मागणी आहे, मेलेल्याची काकूत कर. आपल्या अपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमची भावा भयणां रुदन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यात, तरी ती त्या मरणाच्या स्वता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बाबा तुझ्या मुर्ग्याची मागणी आहे, मेलेल्याची काकूत कर. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी हुरबेन वावरून पिडेस्तांक आनी आपली हुर्बा दिल्या पुरो म्हूण, आनी जेन्ना कांयच उपाय मेलो ना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बाबा तुझ्या मुर्ग्याची मागणी आहे, मेलेल्याची काकूत कर. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपल्या चुकींची माफी मेलून सासणाचें सूख देवान फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. दोया बाबा तुझ्या मुर्ग्याची मागणी आहे, मेलेल्याची काकूत कर. ओगीच रावन आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे, आनी आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपणाचेर आमचो भरवसो धरून हे संवसारांतलें जिवीत तुजे कृपेन मोगान आनी भक्तीपणी जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. काकुतीन पडले इसोपून ओस्मान उंटे पाव आमकां आनी पेजा सोस्काय दिमेलोल्या इकाच तुका बेतोयता आनी रातोर कोटा तुझी पालाय देवोय सोबेस्ता सोदार पावोय इकाच तुका बेतोयता आनी रातोर कोटा तुझी पालाय देवोय सोबेस्ता सोदार पावोय. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सुबेच्या गांवा सुरवेच पोळ मानून घेवं. सूर पदवीदारा आनी काकलुत सारा देवा, तुज्या मेल्ल्या सेवकांक
ह्या योजना वरवीं जेजूच्या रोगतान नितळ कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें तांकां नितळ केली, त्या उपरांत तांणी केल्ल्या पातकांची अजुनूय कांय खोतां तांचेर उरल्यान जाल्यार सुपुर्णायेन तांकां नितळ कर आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका परनीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगो तुया. Gesù melo, Gesù ci जाला, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù ci जाला, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकोरणीची जी हो संवसार सोडून गेल्यान तांची काकूत कोर. तांकां तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची भोव करून जांचे पासून मागतलो कोणूच ना तांची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची ह्या संवसारान जिवी आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळ्या वेळार जागृत रावंक आमकां जेजून उलो मारला. तर आमी हो संवसार सोडून वचो पर्यंत ह्या संवसारांत आमची जागृताय सांबाळूंक आनी आमच्या सोपून गेल्ल्या वा आमच्या मेलेल्यांनी जें दायज आमकां दवरलां तें राखूंक सांबाळूंक तें चोरांच्या हातीन पडो न जावंक जाता तितलो भार घेवंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यार पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक आजवरकी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवंक वेता. ही आमचेर झटके आनी कास थाडी नासा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी नोकत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमच्या दोतोराचे म्हाका वावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक पुण्या खातीर मागणे मोगाळाचे सू मोगालाचे येसू तुंबो पवित्र संस्कार तुंबो पवित्र संस्कार हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही घडये हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन शोभना म्हणटो शोभना म्हणटोच आत्मिक वाटेन तरी आत्मिक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजाने तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगवेगळ्या हांव तुका वेंगयता खच आनी आख्खीच तुका एकवटा तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सर्व बळिश्ठान सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक आमी आशेवन रावता. आमच्या हलक्या कुडींक नवें रूप तो दितलो. आपल्या मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो त्यो करतलो. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक तुजी कोनवाडाय मागून ह्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. पवित्र स्नानांत तुजें देवीक जिवीत तांकां फावो केलें, तर आतां सासणाच्या सुखान त्याच जिविताची भरती तांकां दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यांक आमी तांचो उगडास केला, तांचे पासत मागला. सिमितेर उक्ती आसतली ह्या सुमनभर हे 9 दीस केरीत भाशेन तुमी बरे भाशेन तुमचे फोंड नेटयल्यात. तुमकां सगळ्यांक शाबासकी. फकत फोंड नेटोवन काबार करचें न्हू. ह्या दिसांनी बरे भाशेन सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून तशेंच उरलेले SOPs जे आसात तांची काळजी घेवन तुमी सिमितेरीन भेट करूं येता. आनी सिमितेरीन येता तेन्ना एक आमचे बापा एक सोत मानता, तशेंच पाप साहेबांच्या इतेसांव पासत मागून आमी इंडुलजन्स जोडूंक जाता. आनीक एक पावटी उगडास करता. इंडुलजन्स म्हणल्यार आमच्या दर एका पातकाक एक खास्त फावो, टेम्परल पनिशमेंट अशें ताका म्हणटा. कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमचीं पातकां भोगसतात जाल्यार हो टेम्परल पनिशमेंट आसा तो काडून उडोवचे पासत आमी प्राचीत करता. जेन्ना आमी हे सिमितेरीन भेट करून हे आमची मागणी भेटयता तेन्ना हो टेम्परल पनिशमेंट आसा तो काडून वेता, पुसून वेता. हाका म्हणटात इंडुलजन्स. तर हे इंडुलजन्स जोडूंक आमी प्रयत्न करुया. आमचे मागणे जी कोण मेल्लीं आसात तांकां बऱ्याक पडटलें, नाजाल्यार ते आमच्या फायद्याक वापरतले. हे फुडले 9 दीस हे इंडुलजन्स आमकां पवित्र सभा फावो करता. सिमितेरींत येवंक घडना जाल्यार आमी इगर्जेन वचूंक जाता, कोपेलाशी वचूंक जाता. ह्या दिसांनी केरीत भाशेन जेन्ना आमी आमच्या घरांतूच आसा तेन्ना आमच्या घरांनीच आमी हे मागणे भेटोवचे. आमच्या मेल्ल्यां खातीर हो आख्खो नोव्हेंबराचो म्हयनो आमकां दिल्लो आसा पवित्र सभेन, जाल्यार आमच्या मेल्ल्यां घरच्यां पासत केरीत भाशेन मागुया. जशें कालच्या दिसाक कळयलां, आमचे इगर्जेची उक्तावणी परतून मिसां करूंक आमी सुरवात करपाची आमची तयारी करता. जायत्यो वस्तू जायत्यो SOPs करपाच्यो आसात म्हणटच आमी रोखडे करचे ना. भोव करून आमची नोवेनां जेन्ना जातलीं तेन्ना आमी सारकी सुरू करतल्या. पूण त्या आदीं 15 तारखेर आमी तरणाट्यांक मीस दवरतल्या आनी फुडल्या आयताराक 22वेर आमच्या वेदी सेवकांक मीस दवरतल्या. जी कोण भाग घेतलीं तांणी आपलीं नांवां आपले यूथ कॉर्डिनेटर्स जे आसात तांचे लागीं दिवचीं.
फावो ती तयारी आमी करची पासत. भाव भयणीनो, निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं राती जें कितें घडलां तें तुमकां घडये आतां म्हणल्यार कळ्ळलें आसा, खबर आसा. आमचो सरकार नालायक सरकार जाल्लो आसा आनी ह्या पासत जाणी विचून काडला ते परजेचें हो सरकार आयकून घेना आनी ह्या पासत ह्या सरकाराक नालायकूच म्हणपाक पडटा. लायक जायना तो आतां आमकां. जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी जागृत रावचें. ल्हवू ल्हवू लिपचोरयां जायत्यो वस्तू केल्यात आमकां कळो नासतना आनी आतां जेन्ना आमकां कळ्ळां आनी आमी प्रश्न विचारता तेन्ना होच सरकार आपले परजेक नाका जाल्ल्या उतरांनी पाचारता. जे कोण सारकी म्हायती दिता तांकांय नाका जाल्ल्या उतरांनी पाचारता. सोंसून जाय तें घेतलें, आतां सोंसून घेवपाचे दीस काबार जाले. आमी झगडीं करया, मार फार करया अशें न्हय. आजून पासून आमी शांतीन जें कितें केलां हीच शांती फुडें व्हरून आमी शांतीतायेन हो वावर फुडें व्हरुया. आनी राती जितल्याय जाणांनी ही जागृताय सांबाळली आपल्या गोंयचे पासत तांकां सगल्यांक शाबासकी. आनी तांचे पासत आमी जोणेकल्यांनी जीं कोण घडये कांय कारणांक लागून थंयसर पावूंक ना, येवंक जावंक ना, पूण तुमच्याय मदल्या जायत्या जाणांनी लायव्ह जें स्ट्रिमींग जातालें तातूंत पासून भाग घेवन ही जागृताय बराबर सांबाळल्या. तर एकामेका पासत मागून जें कितें घडटा ताची सारकी म्हायती घेवन ह्या दिसांनी आमचे वेगवेगळे एसोसिएशन्स, वेगवेगळी ऑर्गनायजेशन्स तुमच्या गांवांनी येवन तुमकां जेन्ना हाची म्हायती दिता तेन्ना वेळ काडून ही म्हायती घेवची. बेश्टे एक्टिविस्ट बोवाळ मारतात म्हूण न्हय, पूण जाणा जावन जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करूंक पावलां मारचीं. आनी जरी तर आमचो सरकार आयकना जाल्यार आमच्या नालायक सरकाराक आमी लिसांवय घडये शिकोवचें पडटलें. तें शिकोवंक व्हडांतलें व्हड लिसांव म्हणल्यार आमचो एकवट. कालच्या दिसाक खंयच्याच एका धर्माची न्हय पूण सगळे गोंयकार सगळ्या धर्माचे थंयसर हाजीर जाल्यात. आनीक हो आपलो प्रोटेस्ट तांणी मांडला. जाल्यार हो आख्ख्या गोंयकारांचें झूज, सगळ्या गोंयकारांचें. आनी तातूंत न्हयच फकत आमी जिवी आसा ती. कालच्या दिसाक खेरीत भाशेन जेन्ना एक फिलींग कसो मेळ्ळलो आसा तातूंत आमची मेल्लीं भाव भयणां, आमचे पुर्वज आसात ते पासून आमचे बराबर ह्या झुजांत हाजीर आसात. ह्या पासत जे कोण सरकारांत आसात, आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, हेर कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसात, तशेंच ऑपोजिशन जे MLA आसात, 40 जाणांनी मतीन धरचें. जरी तर हें नाका जाल्लें तुमी तशेंच मुखार व्हरत जाल्यार आमची खबर सोड, ही मेल्लीं तुमच्या गळ्याक येवन धरतलींच. कांयच ह्या गोंयाक वायट जावंक दिवचें ना. फुडली पिळगा जी आमची येवपाची आसा ती येवन तुमच्या फोंडांचेर तुमकां प्रश्न करतली. जावं तुमी फोंडांत आसूं वो घडये तुमकां तुमच्यो वस्ती एका घडये त्या तांबयान घालून दवरलेल्यो आसत, थंयसर येवन ही फुडली परजा तुमकां येवन प्रश्न करतली. आमच्या गोंयची तुमी कित्याक वाट लायल्या? थंयसरूय सुसेग मेळचो ना, फोंडांतूय सुसेग मेळचो ना आनी मेल्या उपरांतूय सुसेग मेळचो ना. हें जायना जावपाक. आमकां सगल्यांक सुसेग मेळचे पासत, आमकां सगल्यांक जिवीत मेळचें पासत आनी आमचें माणकुलें गोंय जें आसा तें सगल्यांक आमकां फावो जावचें पासत. ताचो आनंद आमी तशेंच दुसरे जे कोण पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येतात, तांकांय मेळचे पासत. जे सारके निर्णय आसात ते घेवंक काळजीदारपण घेयात, जागे जायात, मुखार सरात. हो संदेश तुमच्या जोणेकल्याच्या MLA जे आसात तांकां पावोवचो, तांचे दोळे उक्ते करूंक आनीक जागृत रावूंक तयार जावंक. कित्याक परजा उठल्या, परजा जागी जाल्या आनी आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यां बराबरूय आमी तांकांय आमचे बराबर घेवन हें झूज फुडें व्हरतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Deva pilan mucha
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी रिच्या भाव भयणीनो, आमी ही समरमणी करता आसतना खेरीत भाशेन हो भक्तांचो एकठार जेन्ना आमी मनयता, आमी वाटसूर पवित्र सभा आमचे कोश्टवतले पवित्र सभे पासत आमचे मागणे भेटयता. म्हणजे जी कोण पुर्गतोरींत आसात तांचे पासत आमी मागता तांकां सगळ्या वायटांतली निवार आनी तांकां सर्गीचें सूख फावो कर. आनी आमचे बरोबर आमची जैतिवंत पवित्र सभा म्हणजे जे 7 भक्त आसात जांचो आमी कालच्या दिसाक उगडास केला, तांचे बरोबर आमी ह्या आमच्या मेल्ल्या पासत मागता. आनी ह्याच कारणा पासत आयज हे सिमितेरींत आमी जमा जाता. जरूय आयच्या दिसाक हे सिमितेरीन मीस जायना जे वर्साच्या वर्साक जाताले, तर आमच्या लागशिल्ल्याचे फंड आमी एकदम बरे भाशेन आयज नेटयल्यात आनी तयारी केल्या तांचे पासत मागूं, कित्याक आमी सदांच तांकां एकवटून आसा. तर ह्या सगळ्या फंडांचेर आनीक एक फावटी हो आशिर्वाद देवाचो मागुया. ह्या निकेत जाग्यार हे सिमितेरीन जितले जाणांक कुल्लले आसात तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी मागून आमचें मागणें उबारुया. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां कालची सदां कालबागी. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां कालची सदां कालबागी. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विसव घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुज्या चाकरांक आनी तुजे चाकोन्नी शांत विसव मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तांकां पुनर्जीवन करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक तांकां पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांत. आमीन. आमची मागणी सगळ्या मेल्ल्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जावं दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले. आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासनांक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय. आमच्या सगळ्या सपून गेल्ल्या भावा भयणांक तुज्या राजान घे. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या सपून गेल्ल्या भावा भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तांचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जम्यान तांकां एकठांय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसली. तांकां आतां तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची घरचीं जीं हांगासर पुरलेलीं आसात तांचे पासत आमचें मागणें देवाक उबारुया. आनी ह्या सोपून गेल्ल्याच्या सगळ्या घरच्यांक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया.
तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचो देव मोगाळ देव ह्या पासत तो आमचो मोग करता आनी सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक आपल्या राज्यांत आनी आपल्या गोपान घेता. देखून आमी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. दर एक भेट आमी ह्या दिसांनी सिमितेरीन करता आमकां इंडुलजन्स फावो जाता आनी त्या फंडाची वचून आमी एक आमचे बापा एक सोत मानता म्हणटा आनी तशेंच पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत मागता तेन्ना हें इंडुलजन्स आमकां फावो जाता. जाल्यार हें आमकां फावो जावंक आमी हो सोयेक घेवया. आनीक खेरीत भाशेन हे फुडले 9 दीस जेन्ना आमी ह्या सिमितेरींत येवन भेट करतल्या आनी हें मागणें भेटयतल्या तेन्ना आमच्या मेल्ल्या पासत तशेंच आमचेय पासत हें बरेंपण फावो जाता तें घेवया. बराबर आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्ल्यान ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत जोडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या मेल्ल्या चाकरांची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तांकां दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तांकां मन आसलें आनी खऱ्या भावार्थान हांगा तांकां भावार्थ्यांताय एकवटायली. तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गीं देवदूतांच्या वरान तांकां स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सासणाचो विसव सर्वेस्परा तांकां लाबय, निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवी, सदां काल बागी. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवी, सदां काल बागी. तुजो भाव मेला तो जिवंत आसा, तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान, जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवीत, सदां काल बागी. जेजूचेर विस्वास ठेवता ती सगळीं सदां काल जिवीत, सदां काल बागी. मेला करुणा देवा, आमचो जीव दिवो, दिव्याचो जीव प्राण, देवाच्या मोऱ्यान, बापाच्या गोपान, देवाच्या मोऱ्यान, बापाच्या गोपान. सगळीं आमी एक दीस मरतल्या हेंच मनान दवरून आमी देवाक वाखाणुया, देवाक दिनवासुया आनी आमच्या सगळ्या मेल्ल्या पासत आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागता तेन्ना आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस तेच बरोबर आमचे गोऱ्याब्याचे मागणी आयज आमी देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.